वास्को नगरसेवक कृष्णा उर्फ दाजी साळकार शुक्रारा न्यू वाडे हांगसर येवपी वेंचणुकेचो प्रचार करपाक सांजे 7 वरांचेर गेले। इतल्या मजगतीं अज्ञात्यांनी तांच्या गाडयेचो हारसो फोडलो। वेंचणुके नदरे मुखार दवरून कोणे हे कारस्थान केलां असो अदमास नगरसेवक साळकार हांणी उक्तायला। ह्या विशीं तांणी वास्को पुलिशेंत कागाळ केल्या। वास्को पुलीस फुडलो तपास करतात। आरटीएक्स कोवगती वास्कोच्यान जॉन डी सिल्वा। हांव आतां फुडल्या असेंब्ली इलेक्शनाक रावपाचो आसा, सो सदांच्या भशेन हांव म्हजें कॅम्पेनींग करपा खातीर डेली भोंवतां आनी त्या एका हातूंत हांव न्यू वाड्यार काल भोंवपाक गेल्लो आनी जेन्ना हांव न्यू वाड्यार गेलो हांवें गाडी म्हजी रस्त्यार पार्क करची न्ही म्हणून सायडींतल्या लेनीन पार्क केली, रोड ब्लॉक जाता म्हणून। आनी हांव कॅम्पेनींग करून हांव आनी म्हजे ग्रुप जेन्ना आयले तेन्ना अशें दिसून आयलें की हारसो फुटिल्लो आसा म्हणून। म्हाका दिसता हे सगळें कांड एक खंय तरी आमकां आमच्या मनान एक भंय घालपाचो नाजाल्यार खंय तरी आमकां भिश्टावपाचें हें एक षडयंत्र आसूंक शकता आनी त्या हातूनच हें केल्लें आसा। म्हाका दिसता आज जेन्ना आमी कॅम्पेन करता लोकांचो जो प्रतिसाद आमकां लाभत आसा सगळ्या भागांनी न्यू वाड्यात न्ही सगळ्या भागांनी आमकां लोकांचो एक प्रचंड प्रतिसाद लाभता आनी हें पळोवन खंय तरी आमचे विरोधी जे आमचे आसा तांकां खंय तरी एक धसको बसला आनी तातूंत भितरल्यान आमकां नाजाल्यार आमच्या सपोर्टरांक भिश्टावपाचो आज प्रयत्न चालू आसा। म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की असल्यो ह्यो ज्यो बारीक सारीक गोश्टी आसता ते करपाक सोदता आनी आमकां भिश्टावपाक सोदता हातूंत आमी भिवपाचें ना। हे जावन आमचो निर्धार आनी वाडला की आतां तर आमी आनी फुडें वचपा जाय म्हणून नेटान। आनी म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की विरोधी कोण आशिल्ले तांकां पसून सांगन दिसता की आज जेन्ना इलेक्शनान वता हे लोकशाही पद्दतीन निवडणूक आसा, लोकांक डिसायड करून न्ही कोण बरो आसा कोण वायट आसा, कोणें काम केलां कोण फुडें काम करतलो। म्हाका दिसता असलें करून खंय तरी आमी एक गुंडागिरीक नाल्यार हाका वाव दितात आनी अशें करून लोकांच्याय मनान जो भंय आसा तो निर्माण जाता। म्हाका दिसता विरोधीन अशें करचें न्ही आनी केलेंय जाल्यार पसून आमकां आमचेर ताचो असर पडपाना। आमकां खुबशे सायडींतल्यान फिलरूय येता तुमी हांगा भोंवनाका थंय भोंवनाका म्हणून आमी लोकां खातीर फुडें सरल्या आनी लोकांच्या आदाराचेरूच आमी निवडणुकीक फुडें वतले।